नेरूल वाठारांत संबंधित अधिकाऱ्यांक आनी गांवांतल्या लोकांक कळय नासतना रातयात मोबायल टावर उबारलो, ताका लागून थळावे लोक बरेच तिडकले। हो मोबायल टावर घालपाक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्लो। पंचायतीक आमदारांक आनी भौशीक बांदकाम खात्याक विचारल्यार ते कितेंच सांगिनात। ह्या वाठारांत चड प्रमाणात दुकानां आनी नुस्त्याचें मार्केट आसा, त्या खातीर ह्या वाठारांत मोबायल टावर घालपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो। चलो आप एक दो चार रह के बाकी को सब साइड में निकालो। इधर कुछ काम नहीं होता, निकालो। पंचायत ने आपको कुछ जमीन दिया है, आप बोल रहे हैं संजय ने दिया, संजय ना तो हांव नेरूलचे रावपाचें। पयलीं तेंच्यांनी हांव बाजारांत म्हाजो हांगा गाडो आसा, प्लस हांव हांगा सामान विकता। तेंच्यांनी पयलीं सांगलें आमकां सॉल्ट चॅक करता म्हणून सांगलें। मागीर सांगलें ताणें आमकां बोरींग बाय बांदता। मागीर कितें काय म्हटलें ते टावर घालता आनी सांगलें व्हडली LED लायट घालता। आनी पळय जाल्यार एक राती भितर तेंच्यांनी हो टावर बसयला। आमकां हो टावर नाका, दॅट्स माय फायनल। अप्रुवल येयल्लें खंय एप्रिलान, आनी आतां हे इलेक्शन आहा न्हू, आतां एप्रिलान येयल्लें म्हणटकूच हेंचे 4 म्हयने खंय न्हिदलेले। ओके, तुम्ही पंचायतीन चौकशी केली? हय, पंचायतीन चौकशी केली। पंचायत सांगता आमी दिवंक ना म्हणून, पूण आमी आमकां पुलिशेन सांगलें पंचायतीन दिवंक ना, कितें सांगता काय म्हणून। तुमच्या गांवांत येवन आमी कितें बानया, पंचायत येवची ना थंयसर काय म्हणून आमकां तेंच्यांनी पुलिसांनी विचारलें। परवरी गेली, म्हापसा गेली, आमी PWDन गेली, सगळ्याक वचोन येयली आमी। आमकां तेंच्यांनी सांगलें जेन्ना आमी पळय सांगता तेन्ना तेंच्यांनी बांदुनी म्हणून। आतां तो सडनली येवन हांगा परतून उबो रावला, ते आमकां नाका। ते पुलीस फोर्स घेवन येवन नाल्यार तो हो घेवन यो व्हडले, आमी भियाना कोणाक। आतां तेका विचार।